आमच्या सरकाराचे मनान सुद्धा देव बरें करूं म्हणटा। आयज हेजो व्हडलो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी फ्लायओव्हर ब्रिज बांदलेलो आसा। खरोखर आमी सुद्दां सगळे कावन्सिलर इन्क्लुडींग चेअरपर्सन आमी ते पार्ट आसलेले कालच्या फंक्शन ओपनिंगाक। सगळ्यांनी सांगलें की इतलो बरो कन्विनियंट रोड काडला। इवन तो कोला ट्रान्सपोर्टेशन तो सेकंडरी, पूण आमकां सुद्दां जे लोकल्स आहा भायणाकारांक जो रोड जो आमी म्हणटा आमकां फक्त बॉटलनेक गावता। जेन्ना शिपेडे कडेन आमी वयता पळय वास्कोच्यान भायर सरतले तर रस्तो आनी दुसरो खंयचोच ना, दुसरो मांगरांसून आसा। आनी हो जेन्ना आसा पळय तेन्ना हांगासून जेन्ना वयन मांगरान ते भायणाच्या लोकांक मांगरांसून वचोंक गावता खरोखर बरो आसा। आनी आयज हांगा तुमी पळोवंक शकता पळय काल इनॉग्रेशन जाल्यार आयज एमपीडीन आपली दादागिरी स्टार्ट केल्ली आसा। हे सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता आमकां खबर ना। आयज दादागिरी कशी आयज तुमी रस्तो बंद करपाक थारायला पळय। आयज हे तुमी वॉल पळयतले वॉल हे खातीर एक म्हणजे एक ब्लॅक स्पॉटचो एक दिसपाक वचपाक येवपाक त्रास जाता। हांगा तेंच्यांनी गेट घातलेली आसा, हांगाच न्हू त्या सायडीक सुद्दां गेट घातलेली आसा आनी वेल्डिंग करताले। आमकां लोकल्सांनी म्हाका म्हजो फ्रेंड आमचो के कामत तेणी म्हाका फोन केलो हांगा खंय चल्ला। हांवें ना रे ओपन करतले। पूण जेन्ना खंय हांगा येवन पळयलें पळय तेन्ना आमी पळयलें हांगा शॉक जालें। मेन रोड ह्या रोडाक तुमी गेट घालता खंयचो कायदो? गेट घालता मेन वयसूच घाला, फ्लायओव्हराकूच घाला, थंय एंट्रन्साकूच घाला गेट घालपाचें जाल्यार। एमपीडी चलयता कितें आपल्या छडपणां? आनी जेन्ना आमचो चेअरपर्सन हांगा येयलो चेअरपर्सन ताका बरे भाशेन विचारलें बाबा तुमी कितें करूंक सोदता? तर आमी गेट घालूंक सोदता। गेट आमकां प्लान पयलो दाखय। आमी आन्सरेबल आसा, तो आन्सरेबल आसा, हांव आन्सरेबल आहा एज अ वॉर्ड कावन्सिलर। हांव कितें करता तें आमकां पयलीं इन्फॉर्म करा। गॅमन इंडिया जे काम करता पळय ओके नो डावट गॅमन इंडिया आपलें काम करता तेका आमी कांयच म्हणूंक शकना कित्याक वर्क ऑर्डर घाल्लेली आसा। आज एमपीडी समज काम करता, एमपीडी समज ब्लॉक करता जाल्यार व्हेरी रॉंग। हे एमपीडी आतां काम करता, आमकां लोकल बॉडीज आमकां सांगा तुमी बाबा अशें आमी करता, कित्याक लागून करता? खंयच्या रोडाक आमी हेचे पत्र्याचे वेल्डिंग पावन ते गेटी घालता, फुडें थंय गेट बंद केलेली आसा। हो समज रोड केलेलो आसा पब्लिकाक केलेलो आसा, कन्विनियंट जावपा लागून भायणाकारांक समज वास्को वयतले किंवा मडगांव वयतले जाल्यार हो रोड एकदम कन्विनियंट आसा। आमी जेन्ना आमकां पब्लिकान सांगलें तेन्ना आमी बरे भशेन तांकां हांगा पळोवपाक गेले। आमच्या चीफ चेअरपर्सनान बरे भशेन ताका फोन केलो, चीफ इंजिनियराक फोन केलो जाल्यार हो चीफ इंजिनियर कोण तो म्हाका खबर ना। तो ताका सांगता तूं कोण आपल्याक सांगपाक आपूण हांगा येवचो ना म्हणटा। आतां तो बरो भशेन उलोवपाक आमी लोकल बॉडीजाक तूं असो उलयता, आमी हांगा ताका उगी रावचें ना। चेअरपर्सनान तेणी सॉरी मागपाकूच जाय। उलोवपाची एक पद्दत आसता। आमी किंवा आमकां तो चेअरपर्सन आपलें घर बांदता, आपल्या घराक लागून किंवा म्हाज्या घराक लागून आमी हें करता, हे लोकांक लागून आमी विचारता। आनी लोकांक लागून समज चेअरपर्सन चीफ इंजिनियर विचारता जाल्यार कोण विचारतलो? चीफ इंजिनियराची ड्युटी आसा ताका बरे भशेन सांगपाक बाबा आमचो असो प्लॅनिंग आसा म्हणून। आमकां सांगिनासतना तुमी कांय करूं शकना। एमपीडी कितें करूं शकता? हो ब्लॅक स्पॉट आहा थंय जेन्ना वयता पळय हांगा लोक येता तेन्ना हांगा फुडलें कांय कळना। हे जे पोल आसा हांगा डिवायडर आहा, हो डिवायडर आसा, हो डिवायडरा बरें कंपाऊंड कित्याक घालपाक जाय? आनी खंयच्या कायद्यान बरयला की रोडाक तुमी गेट घालता म्हणून ही फाल्यां सकाळीं समज कितें जालें आनी तेंच्यांनी गेट मारली जाल्यार आमकां बंद काय फक्त फाल्यां काय पास दाखोवन भितर सरपाक जाय? आमचे निशेध आसा एज अ कावन्सिलर, हांगा आमचे ऑथॉरिटी आसा, म्युन्सिपालिटी आसा। हेंच्यांनी कितें आतां प्लान आमकां बरे भशेन सांगचो त्या सांगिनासतना आमी काम करपाक दिवचें ना। आमचेर केस केल्या उपकारता आयज आमी काम बंद उरलेलें आनी समज तें काम स्टार्ट केलें आमी सांजचे मोडटले। आनी हो कंपाऊंड हांगा उपकारना, ही गेट हांगा उपकारना, काय आसपाकूच जायना। दीपक बाब काल गडकरीन सुद्दां अनावन्स केलें की अप रॅम्प वास्कोच्यान आनी भायणाकांक रिलीफ एक लँडींग रॅम्प आसा, पूण इतलें अनावन्स करून सुद्दां तुका दिसता की एमपीडी नितीन गडकरी सुद्दां आयकना म्हणून? म्हाका दिसता ही जी एमपीडी आसा ही दादागिरीशाही चल्लेली आसा। आमी जेन्ना म्हणटात की कसले हेका परमिशन म्युन्सिपालिटी ऑथॉरिटी परमिशन काडपाक जाय जाल्यार आमकां हे जाय कितें नेवीची हायट मागता। हे रेल्वे आमच्या नितीन गडकरीन बरें उल्लेख केल्लो आसा। समज हे रेल्वे नेवल डिपार्टमेंट समज आपली तेंची बिल्डिंग कितली आसा? 8-8, 9-9 फ्लोराची बिल्डिंग आसा, तेंचे कंपाऊंडवर चालू आसा, तेंच्यांनी काडलेलें आसा हायट परमिशन काडलेलें आसा। एमपीडी आपले जाय तशें बिल्डिंग काडटा, परमिशन ताका सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा। म्हणजे ते दादागिरी कितें आयकून घेवपाचें आमी लोकल बॉडी थंय गोवा शिपयार्ड आपल्याक जाय तशें करता। म्हणजे हांकां जाय तशें आमी करपाचें, आमी लोकल सफर जावपाक जाय। आयज हांगा वास्कोन कोण येवपाक सोदिना, हे हायटीक लागून हे नेवल हायटीक लागून वास्कोन कोण येवपाक सोदिना। आयज सगळे जे बिल्डर्स आहा पळय ते भायर सरलेले आसा की हांगा तांकां जायना। हांगा बारीक समज लोकांक घर फ्लॅट घेतले आमकां घेवपाक सुद्दां जागा ना आनी आयज ते गेट बंद करता। कसली गरज आसा? करपाक जाय आसलेलें एक दीस पयलीं करा। आमकां थंय उलोवंक गावपाचें, तुमी सांगपाक गावपाचें। तुमचे चेअरमॅन आसलेलो हांगा, चेअरमॅनान सांगून येयल्लेलें बाबा आपण गेट घालता म्हणून। तुमी आमच्या मंत्रीक आमच्या ऑफिसरांक मिसगायड करतात। तुमी सांगपाक जाय आसलेलें पयलीं आमकां लोकांक पब्लिकाक सांगूंक गावपाचें की बाबा आमी हांगा गेट घालतले म्हणून। हे चेअरमॅनाक आमी वॉर्न करता, तूं खंयसरलो आमकां खबर ना, पूण आमी लोकल्स हांगा जे आसा
ते खपोवन घेवचे ना म्हणजे घेवचे ना. तो चेअरमॅन हांगालो आसूं आनी खंयचो आसूं न्ही. आमी हे आमकां ओपनूच दवरपाक जाय. आनी कितें करपाक जाय? नेक्स्ट स्टेप तुमचो कसो आसतलो? आमकां आमच्या आमदारान एमएलएन आमकां सांगलें. एमएलएन आमकां सांगलें काय टेन्शन घेवं नाका, 2 दिसान आमकां मिटींग आहा म्हणून. 2 दिसांची मिटींग घेतली. बाय फ्रायडे आमी रावतले आनी फ्रायडे पासून आमचो आमदार 100% आमकां विश्वास आसा. तेजी काम करपाची पद्दत एकदम बरी आसा दाजी साहेबाची. तो 100% ह्या लोकल्सांक लागून हे ओपन करतलो ना तो झगडटलो. आनी समज ना जाल्यार आमी लोकल्स रस्ते येतले, आमी बंद करतले. कावन्सिलर एज अ म्युन्सिपालिटी आमी सगळ्यांनी कॉपरेट केलेल्या गॅमन इंडियाक. फूल लोकल्सांनी कॉपरेट केलेल्या. कित्याक गॅमन इंडियान जेन्ना काम करतना लोकल्सांक हँडल केलेलें बरे भशेन. आयज हांगा फ्लडींग जाता, ह्या वाठारान उदीक भरता. म्हाका गॅमन इंडियान त्यांच्या स्वताच्या खर्चान त्यांनी क्रॉस ड्रेन बांदले आनी आमकां खर्च केले. म्हणजे कॉपरेटीव आसलेले. आमी वयताले ते आमचे कडेन येताले, आमकां कितें जालें ते विचारताले. पूण जे एमपीटी आहा पळय ते आपल्याक जाय ते करता. हे सारकें न्हू. कित्याक लावन घालता ते पब्लिकाक कळपाक जाय आसलें बाबा हांगा फुडें गेट येतली म्हणून. जाल्यार कितें इश्यू जावपाचो नासलो न्हू. आमकां लोकल्सान फोन येयलो, एका हांगाच्या वॉर्ड कावन्सिलराक फोन येयलो म्हणून आमी दोगूय जाण हांगा येयले. हांगा येतकूच जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमचो वास्कोचोच. आमी ताका फोन मारलो बाबा तुमी कोणाची परमिशन घेतला काय बांदपाक. ना आपणाक एमपीडी सांगला म्हणलें. एमपीडी कोणी सांगला म्हटलें. नंबर बोलो आपण तेणी काडलो आनी कोणाचो नंबर सुदीन म्हणून. तो सुदीन ताका हांवें फोन मारलो बाबा तुवें परमिशन तो म्हाका तुमी परमिशन घेतला काय बोलो म्हाका ते गाडी घालपाक बी. म्हटल्यार इतलो एरोगंट उलयला तो. आनी तेणी अशें आमचे कडेन उलोवप म्हटल्यार खरेंच वायट गजाल. आनी हांगा आमकां कितें आमी स्वताच हांगा येवंक ना. जशें दिपकान सांगलें तें आमकां लोकांनी आपयला म्हणून आमी हांगा येयले. कालूच ब्रिजाचें ओपनिंग जालां, बरें ओपनिंग जालां. सगळे जाण येयल्ले, मंत्री मिनिस्टर सीएम सगळे येयल्ले आसा. आनी गडकरींनी सांगलां हांगासून अप्पर डॅम आसा आनी देंवपाचें सगळें हांगाच आहा म्हणून. आनी काल जालें आनी 24 वरां जालें आसतना हे भानगडी जाल्यो. गेटी जावले, एक गेटी लोकांक त्रास करपाच्यो गेटी ह्यो. आमच्या इतल्याच मागण्या आसा, वास्कोकारांच्या मागण्या, बायणाकारांच्या मागण्या. एक गेटी खंय तरी तेंच्यांनी काडून उडोवपाच्यो. लोकांक हांगा तुमी त्रास करपाचे न्हय. तुमकां ऑलरेडी तुमच्या थंयसर तेन्ना आमी भितर एंट्री घेता तेन्ना तुमी सगळे आयडी बिडी मागता. तुमकां तुमी थंय घालपाची गेटी तुमी थंय घाला न्हू. लोकांक कितें करता आतां आमी इतले हांगा लोक कितले सफर जाले जेन्ना हो ब्रीज बांदता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांकां कॉर्पोरेट केला. गॅमन इंडियाकूय आमी सांगला बाबा नो प्रॉब्लम करा तुमी उदीक मारा. सगळे बऱ्या भशेन जालें आनी जातकूच तुमी कालूच इनॉग्रेशन जावन तुमी आयज तुमची जायगी दाखयता जाल्यार आमचो व्हॅल्यू उरलो कितें वास्कोकारांचो. आमी हेचेर निश्चयत आनी आमकां हांगा हें काम बंद जालें जाय जशें कावन्सिलर हांगाचे लोकल कावन्सिलर सांगलेलें आसा. आमदार जो फ्रायडे मिटींग घेतलो इवन तो फ्रायडे तो आमचे कडेन आतां कोण तो उलयला तेजें नांव कोण म्हणटा तो सुदीन म्हणून. तेणी हांगा येवन आमकां कितें सांगपाचें आहा आनी तो उलयला तेणी आतां जें सांगला तेणी सॉरी मानपाक जाय. तो कोण आमकां सांगपाक हांगा आपूण येना तुमी जाता तें करा म्हणपी म्हळ्यार तेजें कितें उरलां पळय तें हो आमकां शिकयता आमच्या वास्कोन येवन. पूण आमचो इतलो निश्चय आसा काम आमी बंद दवरला. फुडें कितें आहा तें आमी कारवाय करतले. आमदार तेंकडे उलयतलो थंय. हाका एक आनी हांगा दुसरेंच चलता. गडकरी साहेबान आमच्या इतलें बरें काम करून आमकां हे फ्लायओव्हर दिलाय वास्कोकारां खातीर. बरो फ्लायओव्हर जो पळोवपाकूय इतलो बरो दिसता, सुंदर दिसता. अख्खे वास्को खूश जाल्लें आसा. आनी काल खुशी जालें आनी आयज हें आमकां दिलां तुमी रिटर्न गिफ्ट. आमी ओगी रावपा ना. आमच्या लोकांक त्रास जावपाक ना. आमी प्रतिनिधी आमी लोकां खातीर हांगा निवडून येयला आनी जे लोकांक जाय तशेंच जावपाक